प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत. Mark chapter 8 verses 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी एकदां लोकांची व्हड उरपोंच आसली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. हे पासत शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, हे लोकांक पळयोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें काळीज. कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले ती म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थकून पडटलीं, तर तांच्या भितरलीं कांय जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोन्नीर बसोवंक लायलो आनी 7 उंडे घेवन आनी देवाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी लोकांक वांटून दिवंक आपल्या शिसां कडेन दिले. आनी तांणी ते वांटून लोकांक दिले. थोडी भोवशीं तांचे कडेन आसली, तांचेरूय आशिर्वाद घालून ती वांटूंक लायली. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलेल्या कुडक्या तुडक्यांच्यो 7 पांटल्यो ताणें भरून काडल्यो. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर व्हड्यार चोडून तो दालमानुता प्रांतांत गेलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू 4,000 लोकांक जेवण दिता. आनी हें आमी आयकता तेन्ना आमी चिंतून दवरूंक जाय की जेजू त्या जाग्यार 3 दीस लोकांक देवाचें उतर शिकयतालो. भाव भयणीनो, आमी आतां सकाळीं उठत जाल्यार आमकां नाश्तो जाय, तेजे उपरांत आमकां दनपारचें जेवण जाय, रातीक मागीर जेवण जाय, ताजे मदल्यान च्याव जाय. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका एकसुऱ्या जाग्यार लोक थंयसर एकठांय जाला. 4,000 म्हणटा दादले, पूण थंयसर बायलो आसल्यो, भुरगीं आसलीं म्हणून म्हाका दिसता 10-12,000 लोक आसलो. आनी 3 दीस जेजू तांकां देवाचें उतर शिकयतालो. म्हणजे 3 दीस जेजू जेवण नासतना, उदक नासतना लोकांक शिकयतालो, लोक आयकतालो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बारीक चिंतीत जाल्यार जेजू थंयसर जेवण नासतना, उदक नासतना, कसलेच बरो जागो थंयसर न्हिदपाक नासतना तो आपलें देवाचें उतर तो लोकांक शिकयता. आनी कितलो लोक थंयसर 4,000 दादले, भुरगीं आनी बायलो धरून 10,000 लोक. 10,000 लोकांक कोणें उलोवंक जाय जाल्यार तुमच्यान लो उलोवंक जायना, ल्हान उलोवंक जायना, व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक जाय, कित्याक तांकां आयकोंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेजू हे 3 दीस करता जेवण नासतना, उदक नासतना, आनी लोक ताका थंयसर आयकता. आनी कितें घडटा? 3 दीस जाल्या उपरांत, ताचो रितीर काबार जाल्या उपरांत तो आतां पळयता की लोक आतां ताका आयकता. ती आतां एकसुऱ्या जाग्यार म्हणून आपल्या घरा कडेन बेतलीं ताका उपाशी धाडिना. तो आपल्या शिसांक म्हणटा, कोणा कडेन कितें हा हांगा? आनी ते म्हणटात, आमचे कोणा कडेन एक 7 उंडे आहात, थोड्यो मासल्यो आहात. आनी जेजू कितें करता? जेजू आपल्या बापा कडेन पळयता, जें ताच्या हातान ताका आर्गां दिता आनी एक मिलाप करता. आनी 7 उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी तो ह्या 4,000 दादल्यांक आनी म्हाका दिसता बायल आनी भुरगीं 10,000 आसत जाल्यार इतल्या लोकांक तो जेवण दिता. आनी त्या उपरांत तांकां घरा वच म्हणटा. भाव भयणीनो, आमी हें शिवर्तमान जें आमी आयज आयकलां तें आमी बारीक ताजेर नियाळ करीत जाल्यार आमी आमकांच पळोवया. आयज
2000 वर्सां जावन आमी देवाचें उतर आयकता. आतां आमच्या ह्या संवसारांत कितल्यो वस्तू आहात आमकां ऑर्डर करूंक जाता. आतां स्विगी आहा, झोमॅटो ॲप आहा आमच्या इंडियेक. पूण हांगा खूब इंटरनॅटाचेर असले ऑर्डर करूंक जाता आनी आमकां कितें जाय जाल्यार टाक करून आमचेर ऑर्डर करून आनी घरा कडेन येता. आनी त्या जाग्यार तेन्ना थंयसर इंटरनेट नासलें, टॅलिफोन नासलो, एका एकसुऱ्या जाग्याचेर जेजू थंयसर शिकयता आनी बाब भयणीनो 1 दीस न्हय, 2 दीस न्हय, 3 दीस शिकयता. आनी तो लोक ताचे कडेन आयकता. लोक कोण सोडिना, लोक कोण म्हणिना आमी उपाशी मोरल्या, आमकां ताण लागल्या, ही कसली जागा आमकां न्हिदपाक जागो ना. थंयसर ती आयकतात, थंयसर जेम काडटात. वय थंयसर तांकां टॉयलेटीन वयचें पडटलें आसलें, थंयसर कितें तरी तांकां एक म्हणल्यार इसयो करपाचो जागो आसूंक जाय आसलो. तो लोक फकत जेजूचें उतर कान दिवन 3 दीस आयकता. आनी आयज भाव भयणीनो आमचे कडेन सगळें आहा. आमचे कडेन जो मोबायल फोन आहा ताजेर आमकां दिसपट्टें देवाचें उतर आयकोंक मेळटा. आमकां देवान सगळें बरें भाशेन आमकां बेसांवनी भोडलां. अशें आमचे कांय म्हणूंक जायना की आमी एकसुऱ्या जाग्यार वेता. कितले फावटी आमी चिंतता जेजू एकसुऱ्या जाग्या कडेन वचोन थंयसर लोकांक शिकयतालो. पूण आयज आमकां रितीराचें बरें घर आसता, थंयसर एसी आसता, थंयसर फॅन आसता, कोदेली आसता, थंयसर न्हिदपाक बऱ्यो बाज्यो आसतात. आनी तरी आमी जेन्ना रितीराक वता आमी म्हणटा हें कसलें जेवण दिलां, कसलें आमकां खाण दिलां, कसली चाव केल्या, कसल्यो भाज्यो दिल्यात, कसलें आमी फकत गुणगुणटा जेन्ना आमकां देवान सगळें दिलां, आपलें उतर दिलां. ताजें उतर दिवन आमकां सगळें बरें जेवण पासून दिलां, बरो जागो दिले आमकां. आनी तरी आमी केन्नाय गुणगुणटा. आयज बाब भयणीनो खिरीत भाशेन जें घडलें 2000 वर्सां पयलीं ह्या 4000 दादल्यांक आनी इतल्या लोकांक जेजून देवाचें उतर शिकयलें. पूण तांकां 3 दीस कांय जेवण नासतना, पिवण नासतना तांकां बरे भाशेन शिकयलें. आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता, ताचेर नियाळ करता, आमी देवा कडेन येवन भोगसणें मागुया. ज्या वेळार आमी गुणगुणल्या, आमी खूब वस्तू देवाचेर आड उलयल्या, आमच्या पाद्रीचेर आड उलयल्या, आमच्या रितीराच्या ऑर्गनायझेचेर आड उलयल्या, जो कुजिनेर आहा तो जेवण करता ताजेर आड उलयल्या, सगळ्या लोकांचेर आड उलयल्या. पूण देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक ना, ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरूंक ना. फकत आमचेंच पळोवन आमी बसल्या. आयज खिरीत भाशेन आमी देवा कडेन भोगसणें मागुया, आमच्या मनाची नडसुणणी करुया, आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरुया. आनी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर आमी पाळून आयजसान आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.